Welcome to the Garden of Glory. Today's scripture, 2 Corinthians 11, verse 16 to 33, shows Paul speaking in a way he calls foolish, boasting his list the many trials, dangers, and hardship he has endured for the sake of gospel, not to glorify himself, but to magnify Christ's strength in his weakness. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र ओबेसवर 11 वळी 16 ते 30 आनी 3. पावलू धोर्मदूताचे उपोद्रे. नव्यान सांगता, हांव पिसो म्हूण कोणेंच म्हाका धरचो न्हय, पूण तुमकां जाय जाल्यार म्हाका पिसो म्हूण धरात आनी म्हजी बोडाय म्हाका सांगून दी. हांव म्हजी बोडाय सांगता जाल्यार सोम्यान म्हाका अशें सांगूंक लायलां म्हूण हांव अशें उलोयना, पूण पिसो कसो उलोयतां, कित्याक म्हजी बोडाय सांगूंक म्हाका निमीत आसा म्हूण म्हजी खात्री. जायत्या जाणांची बोडाय संवसारी हुडविकेची, तर म्हाकाय बोडाय दाखोवन दी. तुमी शाणी मनशां, तरी खुशे मनान पिश्यांक सोसून घेतात, तुमकां गुलामांक करतात, तुमकां लुटतात, तुमचेर पांय दवरून आपलो अधिकार चलयतात आनी तुमच्या पोल्यार लेगून थापटां मारतात. असल्या पिश्यांक तुमी खुशे मनान सोसून घेतात. हें सगळें सांगूंक म्हाका लज भोगता. आमीच घडये असोक्त जाल्यांव काय? कोणूय आपली बोडाय सांगूंक फुडें सरता, तर पिसो कसो उलोवन हांवूय बोडाय सांगूंक फुडें सरता. ते कोण हेब्रेव, तर हांवूय हेब्रेव. इस्रायलकार ते, तर हांवूय इस्रायलकार. ते अब्रामाचे संस्थेंतले, हांवूय तेच संस्थेंतलो. क्रिस्ताचे सेवक ते, म्हजें उलोवप आतां पिशाचेंच दिसत, पूण हांवूय ताचो सेवक आनी खोऱ्यांनीच अदीक श्रेश्ठ सेवक. अदीक कोश्टी जाला म्हजो वावर. परतून परतून म्हाका बंदकोणींत घाला. हांवें हिशोब नासलोल्या जेरबंदांचो मार खेला. पुस्कोळदां म्हाका मोरणाचे तोडीक पावयला. 5 पावटी जुदेवांच्या हातांतलो 39 जेरबंदांचो हांवें मार घेतलो. 3 पावटी दांड्यांनी म्हाका बोडयलो. 1 पावट म्हाका फातरायलो. 3 पावटी म्हजें तारूं फुटलें आनी एकदां एक आख्खी रात आनी आख्खो दीस हांव सोमदिराच्या लारांचेर उरलो. गांवांनी भोंवतना खूब संकोश्टांक हांव सांपडलो. कोण ते संकोश्ट? भरोन ओतल्या नदींची संकोश्ट, चोरां लुटणारांचे संकोश्ट, म्हजे पोरजेच्या हातांतले संकोश्ट, विदेशी लोकांचे संकोश्ट, शारा नोगरांनी आनी रानांनी संकोश्ट, धोर्यांत संकोश्ट आनी त्या भायर खरी न्हंय आसलेल्या आमच्या भावा भयणी थावन येताले ते संकोश्ट. हात पांय धाडावन आनी घास घेवन हांवें वावर केला. जायत्यो राती हांवें फोडल्यात. भूक आनी तान हांवें सोंसल्या. जेवण नासतना जायते दीस हांवें काडल्यात. गरज तो आसरो आनी नेसोण म्हाका ना जाल्यांत. हेर सगळें सोडून दर दिसा म्हज्या माथ्यार
चडोवन येता तो भार सगळ्या पवित्र सोबांची हुस्के भरीत काळजी. ओसोक्त आसात कोण तरी तांचे बराबर हांवूय ओसोक्त. मांडोल्या फासांत पडल्यांत कोण म्हाका केदो म्हूण कांटाळो भोगता. हांवें बोडाय सांगची आसा तर हांव सारकोच ओसोक्त म्हूण दाखयतात त्या वस्तू विशीं बोडाय सांगतलो. देव सोम्या जेजूचो बाप हांव फोट सांगिना म्हूण बरो जाणो. ताचें नांव व्हड जावं. हांव दामास्कांत आसतना म्हाका धरचे खातीर आरेतास राजाच्या राजपालान शार राखणदार दवरलोले. पूण कोटाचे वणटीक आसलेल्या एका जोनेलांतल्यान म्हाका एका पांट्यान घालून देंवयलो आनी असो हांव ताच्या हातांतलो सुटलो. In these verses, Paul turns the world's idea of boasting upside down. He doesn't brag about wealth, comfort, or influence, but about suffering for Christ. Shipwrecks, beating, hunger, sleepless night, and constant concern for the churches. His message is clear. The marks of true servant of Christ are not found in the worldly achievements, but in faithfulness, endurance, and humility under hardship. Paul's life reminds us that following Jesus is not about avoiding difficulty, but about trusting Him throughout it. Our trials can become testimonies when we endure them for His name. Let us pray together. May we learn, like Paul, to boast only in the Lord, especially in our weaknesses, where His power is made perfect. Let every challenge draw us closer to Jesus and deepen our faith. This is the garden of glory, where endurance blossoms into the eternal reward. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.